नमस्कार. सडेतोड लायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. सध्या अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी जो प्रश्न गोंयांत गाजता. गोंयांत बेकारी कितली आसा? 1 लाख आसा काय 20,000 आसा? आनी सरकारान आतां खंय अशें म्हणटात की लोकांनी मंत्र्यांचेर नोकरे खातीर अवलंबून रावचें न्हय अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलां. म्हणटकीर एक तरेचें प्रेशर गोंयच्या उद्योगाचेर आयलां की उद्योगान गोंयचे अनएम्प्लॉयमेंट काबार करपा खातीर यत्न करपाची गरज आसा. आनी ह्याच विशयाचेर आमी चर्चा करूंक हांगा जमिल्ले आसात. आमचे मदीं आसात गोवा इंडस्ट्री एसोसिएशनाचे अध्यक्ष दामोदर बाब कोचकार. आमचे मदीं आसात गोंयचे एक इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र खाणेबरकार. तुमकां दोगी जाणांक हांव हे कार्यावळीन येवकार दिता. सगळ्यान पयलीं आमी उलोवया म्हणजे आमी तुमची मतां व्यक्त करीत आसात की गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट आसा. आमी 1 लाख अनएम्प्लॉयमेंट आसा काय 20 लाख हो प्रश्न पहिल्यांदाच दवरया. मुळावो प्रश्न असतो गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट आसा. कारण हांव सदां म्हणटा खुबशे कडेन जागे वेकंट आसतात, लोक येनात. किंवा तुमकां जाय तसले लोक गोंयांत मेळटात काय कितें? ना, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट आसा ना अशें म्हणपा येना. म्हणून तर इतले लोक थंय जमा जाले न्ही गोंयचे. जेन्ना जॉब फेअर जाले तेन्ना इतलो लोक आयलो म्हणटकच अनएम्प्लॉयमेंट आसा. आतां खंयच्या कॅटेगरीचो अनएम्प्लॉयमेंट आसा आनी खंयच्या कॅटेगरीन लोक मेळना तो एक मेन मुद्दो आसा. आतां कितें गोंयकाराक सगळेच कामां करतले अशें ना. ते पर्टिक्युलर कामाक गोंयकार फुडें सरता, पर्टिक्युलर कामाक गोंयकार करपाक सोदिना. हे जाले सिटींतले. पण भायले लोक मे बी इंटरलँडांतले सगळ्या कामाक येवंक शकता. पण आमचे कडेन तसो ट्रान्सपोर्ट अरेंजमेंट नाल्यार पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ना. म्हणून आमकां भायल्यान लोक हाडचे पडटा इंडस्ट्रीक. तुजें कितें मत ह्या प्रश्नाचेर? पळय, म्हाका एक कळना गोंयकारान पळय अनएम्प्लॉयमेंट करता हे गोंयकार सेल्फ एम्प्लॉयड कित्याक जायना? आतां हांव बारीक पळयता कितलेशेच तुमी प्रत्येक गांव पळया, प्रत्येक सिटी पळया, गोंयकार जे बिझनेस करपी आसा न्ही म्हणजे सेल्फ एम्प्लॉय करपी हे खुबूच कमी जाले. हांव आतां फोंड्या रावता, कितलींशींच दुकानां पळयता हांव की सगळीं दुकानां कडल्यान गोंयकारांनी भाड्याक दिल्या. आनी हे जे पळय म्हणजे दुसरे स्टेटींतले लोक आसा ते ती दुकानां चलयता आनी दे आर डुईंग क्वायट वेल. आतां एक बेस्ट उदाहरण दिवपाक म्हणटा ते हेअर कटींग सलून्स. एक सुद्दां हेअर कटींग सलून म्हाका अशें फोंड्यान अशें दिश्टी पडना जो कोण गोंयकार चलयता. एक सादें हेअर कटींग सलून आज कांय न्ही म्हणल्यार 20 ते 25,000 रुपयाचो ताजो टर्नओवर जाता आनी ताका कांय न्ही म्हणल्यार 10,000 तरी प्रॉफीट आसाच. पूण हें हो गोंयकार कित्याक करना म्हाका हेंच अजापाची गोश्ट शी दिसता. आतां दुसरे दामोदरान सांगिल्ले प्रमाणे गोंयकार हार्डवर्क करपाक तयार ना. आतां गोंयकार कामाक मेळटा इलेक्ट्रिशन किंवा वेल्डर किंवा रिगर ह्या कॅटेगरीत वीच आर गूड पेईंग जॉब्स. हांगा तुका कशेंच गोंयकार मेळना. आनी म्हाका एक खरेंच कळना कित्या खातीर गोंयकाराक म्हणटा ती जाय फक्त गव्हर्मेंट सर्वीस. आतां अनएम्प्लॉयमेंटचे जे फिगर्स आसा पळय जे काडल्या ताजेर आमी येवया. परत दामोदर बाब तुजे कडेन परत येता. ताणें पयलो म्हणलो तोच इशू. आमचे कडेन एंटरप्रेनरशीप ना. दीस इज द एंटरप्रेनरशीप ना अशें म्हणपा येना. पळय आमच्या वेळार आमी एंटरप्रेनर जाले. आतां कितें आहा न्ही तशी क्लायमेटूय तयार ना. आमकां डिस्कस तो मुद्दो तो आसा. पळय आतां हांवें जेन्ना कंपनी सोडून काम चालू करपाक केलें तेन्ना IDCन वचून म्हाका प्लॉट मेळ्ळो सहज. आतां ती 93 म्हणजे जवळ जवळ 30 वर्सां पयलीं एप्लाय करून थोड्या दिसान म्हाका प्लॉट मेळ्ळो. आतां हे प्लॉटाचो रेट एक वयल्या पोंच्यान पयशे दिवपाक जाय. वयल्यान तुका मेळना प्लॉट न्ही. वीच न्यू पर्सन कॅनॉट म्हणजे नवो जो इंडस्ट्रियल कोण नवो सुरू करूंक शकता ताका ऑपॉर्च्युनिटी ना. सेल्फ एम्प्लॉयड म्हाका एक्झॅक्ट तूं आतां गोवा इंडस्ट्री एसोसिएशनाचो अध्यक्ष प्लस तूं वेर्णा इंडस्ट्रीचोय बी अध्यक्ष कांय ते पयलीं आशिल्लो. तूं वेर्णांतलें एटमॉस्फियर तूं जाणा. म्हाका जाय तें अशें की अशें तुका कितले अशे लोक दिसतात, कितले पर्संटेज की लोक मुखार येवपाक सोदतात पूण ताका जमीन ना. आतां मुखार सरपाकूय लोक सरना. कित्याक जाणा जे मुखार सरून इंडस्ट्री घाल्यात तांकां इतले हातूंतल्यान वचचें पडटा सद्या. इस्टाब्लिश लोकांक इतले इशू येता, ट्रान्सफराक इशू येता. IDCन सादें तूं जर कंस्ट्रक्शन प्लॅन अप्रूव करतलो जाल्यार इतले उठाबश्यो काडच्यो पडटा. हाका कितें आसा सपोज तूं क्लायमेट तशी तयार केली बिझनेस करपाची. हांव उलयतां इंडस्ट्री वायज. हांव तो म्हणटा तशें शॉपाचें म्हणना. शॉप
घालपाक पासून तुका हें जाय न्ही, फंड जाय न्ही इनिशियली. ना शॉपाच्या मागीर दवरया, हांव इंडस्ट्री म्हणटा. सो हांव तातूंत म्हणटा की तुका इंडस्ट्री म्हणटा पयलो येता IDC, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. ताजे वयर आसता एक पॉलिसी ठरयता गोवा गव्हर्मेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री. आतां अशे तरेचो आतां जगभर किंवा एक गोंयभर किंवा देशभर एक शब्द परवलीचो जाला म्हणटा तो ईज ऑफ डुईंग बिजनेस. आणि फॉर एक्झाम्पल हातूंत भितर आतां सदांच 2-3 उदाहरणां दितात न्ही. एक तेलंगणाचें उदाहरण दितात, एक तमिळनाडूचें उदाहरण दितात, गुजरातचें इंडस्ट्री. महाराष्ट्र बोळ घालीत आसा, आपली बऱ्यो बऱ्यो इंडस्ट्री गुजराताक पळ काडटात. गोंयकार बोळ मारीत आहात, इंडस्ट्री गोंयचे काडून महाराष्ट्रान वतात. सो हे ईज ऑफ डुईंग बिजनेस आमी म्हणीत आहात, व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियल क्लायमेट बरी करतले, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करतले. ईज ऑफ डुईंग बिजनेस सी बेजीक कोण भितर आसा ताका कळटा. ईज ऑफ डुईंग बिजनेस आमी म्हणत आसा. हांव कितें म्हणटा, ईज ऑफ डुईंग बिजनेस इन अ रियल सेन्स वीच इज नॉट हॅपनिंग. ऑन पेपर मे बी तुका पॉयंट इतले जाले, 19चे 18 जाले, 18चे 17 जाले दिसता, पण जो काम करपाक वता पळय ताचें काम सुटसुटीत जायना. साद्या गोश्टीक पासून ताका वयर सकयल. हातूंत भितर 2 इश्यू आहात. एक हातूंत भितर आमचे कायदे सारके नात, इनएफिशियन्सी ऑफ द स्टाफ किंवा करप्शन. These are 3 important issues. सी कायदे आसा एक, मेन म्हाका दिसता इंटेंट आसा पळय, आनी इंटेंट आनी जे गव्हर्मेंट हातूंत काम करता पळय तांचो अप्रोच टुवर्ड्स इंडस्ट्री इज नॉट करेक्ट. सो दीस इज हांव तुका एक पॉयंटेड क्वेश्चन विचारता. गव्हर्मेंट इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता, पूण इंडस्ट्रीक येवपा जाय ताजे खातीर एक आतां हैदराबाद किंवा तेलंगणात जो पळय इंडस्ट्री मिनिस्टर आहा तो अमेरिकेच्यान शिक्षण घालून आयलो, तो चीफ मिनिस्टराचो चलो. थंयचे ताणें पळयलें आनी ताणें ठरयलें की ना आपल्याक हांगा चेंज करपाचें आहा. आनी ताणें तो 15 दीस दिता. 15 दीस भितर तुजी जर फायल क्लियर जाली ना, तुका मान्यता मेळ्ळी अशें तुवें धरून तुवें काम सुरू करपाचें. अशे तरेचें जें पळय कितें, दीस इज समथींग सॉलीड सपोर्ट मरे गव्हर्मेंटाचो. नाही आतां पळय हें आमी जें पळय वाचता 15 दिसांनी काम सुरू करप म्हणून, 15 दिसांनी तुका कितें मेळपाक शकता? एप्रुवल. तुका फाल्यां जर इंडस्ट्री घालपाक एप्रुवल मेळ्ळें, तुका लायट जाय, उदक जाय, तुगेले प्लॅन्स एप्रूव केल्ले जाय, मागीर तुका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे NOC जाय, तुका फायराचे NOC जाय, ही एप्रुवलां डीम डन नासता. सो कॅच थंय आसता. तूं आतां परमिशन घेतलें, परमिशन म्हणल्यार कितें तें फक्त एक कागद. गोंयांनी तसो रूल आसा, डीम डन म्हणटा तो एक रूल आसा पळय, इट इज एक्चुली डीम्ड नॉट डन. म्हणजे तुका एक तें हातूंत एक पॉलिटिकल मायलेज घेवपा जाता की बाबा हें डीम्ड डन, आमी इतलें इजी केलें, पूण एट ग्रावंड लेवल इट इज नॉट लायक दॅट. तुका एक उदकाचें कनेक्शन घे, लायटीचें कनेक्शन घे, फायराचें एप्रुवल घे, NOC फ्रॉम पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. दीज आर व्हेरी डिफिकल्ट थिंग. म्हणजे सादारणशी एक इंडस्ट्री जर तूं घालतलो न्ही, तुका झिरोच्यान तुका सादारणशी 2 वर्सां लागता. हें हांव 2 वर्सां तो म्हणटा हांव तुका म्हजें एक्सपिरियन्स सांगता. हांव कितें म्हणटा पळय, तुजें जर इंडस्ट्री, तुजो जर प्लॅन सारको आसत, तुजे जर इंडस्ट्रीचे सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन तुवें जर पाळ्ळे जाल्यार कितें उदक म्हणटा कनेक्शन दिवपाक कितें व्हडलो त्रास आहा? IDCन 2 वर्सां लागपाक जायना. IDCन सपोज प्लॉट आसा, इलेक्ट्रिसिटी आसता चडशे, अनलेस नवे इंडस्ट्री आहा पळय, इंडस्ट्रियल इस्टेट लायक शिरोडें अजून येवंक ना, पण ज्यो इस्टाब्लीश इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा पळय थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. फक्त कितें जाता, तूं जेन्ना अप्रुवलाक वता तेन्ना तुजें काम बेगीन जायना. आतां पळय आमी ऑनलायन म्हणटा, ऑनलायन म्हणटकच तुका परत फिजिकल कॉपी व्हरून दिवची पडपा येना न्ही. तुका ऑफिसान बसून सगळें एप्रुवल येवपाक जाय. आतां तांकां हें जाय जाल्यार जर इंटेंट आसा न्ही, इमिजिएटली करपा जाता, जाग्यार उडोवपा जाता. पण हें कन्फ्युजनान कित्याक दवरपाय की त्या मनशाक तांकां आपल्या कडेन येवपाक जाय. हें कित्याक आपल्या कडेन येवपाक कित्याक ते हांवें परत परत सांगपाची गरज ना न्ही. कितल्या फावटी सांगता कित्याक लोकांक ते मने बाबा आपलें काम कर म्हणून येवपाक जाय. एक्झॅक्टली दॅट एटिट्यूड हॅज टू गो. इंट्रस्ट आसता, वेस्टेड इंट्रस्ट आसता म्हणून. पण तुमी एज ए पळय आतां हातूंत भितर 2 बॉडी आहात. गव्हर्मेंटाक जाय इंडस्ट्री आयिल्ल्यो, कारण इंडस्ट्री इकॉनॉमी वाडयता आनी अनएम्प्लॉयमेंटाक सारको बरें जाप दिता. अशे परिस्थितींनी तुमकां आडोवप, तुमकां त्रास दिवप, इज समथींग व्हेरी फुलीश. हां, तांचे कितें पळय, जेन्ना न्यू गव्हर्मेंट आयलो पळय तेन्ना हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो
न्यू गव्हर्मेंटान इंडस्ट्री रिलेटेड जे डिपार्टमेंट आसा हय ताचेर तुमी पॉलिटिशियनाक घालनाका म्हणून एक्झॅक्टली बरोबर. आनी हे म्हणटा पर्रीकार सावन आमी आयकता ते आयकता पूण कितें आहा तांचे बी बाबा कितें 40 MLA आहा आतां ते इतले हातून म्हणटा एक एकट्याक एक एक दिवचे पडटा न्ही तांकां. सो इट्स लायक अ ग्रेझींग ग्रावंड कसो इनडायरेक्टली. सो तुका हे जेन्ना दिलें न्ही तूं एक तातूंतल्यान कितें तरी लोणी काडून घेवपाचें. सो आमी म्हणटा तुमी काडा इल्लें आमी कांय ना म्हणना पूण आडवं नाका. बरोबर. हांवें लास्ट टायम पासून तांकां कितें सांगलें 2 वर्सां पळय 5 वर्सां आसा न्ही 2 वर्सां तुमी कांयच कोणा कडल्यान एक्सपेक्ट करनाका. लेट इंडस्ट्री ग्रो. एक्झॅक्टली. मागीर तुमकां कशें तुमी इलेक्ट जावन येतले कित्याक भिवपाक जाय. तूं आतां इंडस्ट्री असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट म्हणून तूं ह्या अशे तरेच्या बॉडीचेर ना. EDC आसा, IDC आसा, IDC बोर्डार आसा हांव. मागीर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डार आसा. एक्झॅक्टली. पण हांच्यो मिटिंगे खंय आतां इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्यो मिटिंगे 6 म्हयने जायना. जाल्यो जाल्यार तांचो तितलोच एजंडा आसता ते फट करून येतात फटाफट कुशीक काडून हें करतात. ह्या बोर्डान आमकां सांगिल्लें की कितले 4 काय 7 कोटी रुपया खर्च करून एक व्हडलो मेळावो घेतिल्लो. इंडस्ट्री भायल्यान आयल्यो आनी 2 वर्सां भितर कितलेशे 1000 कोटी 5000 कोटी तरी बरोबर आयकतात. 5000 कोटी इन्व्हेस्टमेंट आयले. आनी 30,000 एम्प्लॉयमेंट. खंय आयल्या तुमी सांगा न्ही 30,000 लोक थंय कितें आयतले आशिल्ले श्यामा प्रसाद. सो महेन दीस इज समथींग सिरियस लेवल आमी पावल्यात. गोंयांत कोणा इंडस्ट्री आयिल्ली नाका. सगळे कडेन राजकारण, सगळे कडेन भ्रश्टाचार, प्रत्येक कडेन मलाई खावपाक जाय. आनी अशे तरेन मागीर इंडस्ट्री बऱ्यो येतल्यो कश्यो. पण कितें आसा बऱ्यो इंडस्ट्री येतल्यो हाज्या पेक्षा तो प्रश्न विचारपाक जाय इंडस्ट्रीज कश्यो येतल्यो. बऱ्यो इंडस्ट्रीचो प्रश्नूच येना. आतां तूं खंयच्याय डिपार्टमेंटान वच तुका एक बाबा सुटसुटीत तुजें काम जालें अशें म्हूण केन्नाच जायना. आतां एक्चुली IDC आनी इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाचें काम कितें इंडस्ट्रीज हाडप. हे जे पळय इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आसा तांकां एक्सपान्शन करपा जाय तांकां त्रास हे सगळे. खंयचीच फायल ते पयलीं फास्ट एप्रूव करना. म्हणजे प्रत्येक फायलीन कीड काडप. आतां दामोदरान सांगल्या प्रमाणे प्रत्येकाक वेस्टेड इंट्रस्ट आसता. आतां ताणें म्हणलें मलाई. म्हाका ती मलाई दिसना. म्हाका ती मलाई आनी दूद दोनी बरोबर घेवन ती दुदाची मलाई काडटात ते. म्हणजे इंडस्ट्रियला कडेन उरता कितें ते कडेन फक्त उरता तें उदक जें दुदांतलें काडिल्लें आसता तें. सो बेजिकली तुमी सगळीं जाण इंडस्ट्रींतले लोक आतां एक मोठ्या प्रमाणात चर्चा चल्ली ती अशी की चायनान ज्या लोकांनी फाटल्या 20 वर्सान इन्व्हेस्टमेंट केल्लो ते आतां लोक हळूहळू तो इन्व्हेस्टमेंट काडपाक लागले. कारण थंय पयलीं भशेन आतां वातावरण उरलें ना पॉलिटिकली. अशे परिस्थितीन ही इंडस्ट्री वतली खंय. 2-3 तांकां जागे दिसता एक पोलंड आनी दुसरी दिसता तांकां इंडिया व्हिएतनाम. हय. सो अशा परिस्थितीन भितर ही जे इन्व्हेस्टमेंट बऱ्यो इंडस्ट्रीज येता येना अशें ना. इंडियन येता पण गोवा इज लुजींग दॅट चान्स. काय न्ही आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान इतले हें केलां म्हणल्यार इंडस्ट्री येवपा खातीर कितलेशे फॅसिलिटी दिल्या. इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय अंडर गतीशक्ती फूल इन्फ्रास्ट्रक्चर दे आर डेव्हलपिंग. आतां हांव गाडी घेवन गुजरात गेलो. वॉट अ फॅन्टास्टीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. बिजनेस सेंटरां आसा. सो तांच्यांनी कितें केलां इंडस्ट्री पार्ट इज सेपरेट. त्या एरियेन ते कितें करा तुमी कळ्ळें न्ही. बट अदरवायज द डेव्हलपमेंट मेन सिटीन जाला पळय तो सारको पळोवपा सारको. ह्याच विशयाचेर आमी उलोवया. गुजरात किंवा तेलंगणा किंवा बाकीचे राज्यां इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटाच्या नदरेन जितले पळय नेटान पावलां मारतात ती आमी खंय चुकतात. पूण ताजे पयलीं घेवया आमी एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात. एक म्हत्वाच्या विशयाचेर आमी उलयतात. अनएम्प्लॉयमेंट आमी म्हणटात पूण ताजे खातीर लागपी इंडस्ट्री हाडपा खातीर आमकां इतले उदास आमी कित्याक. सरकार अजुनूय त्या फाटल्याच आपल्या त्या घुसपागोलान कित्याक आसा. तातूंत करप्शन आनी जें पळय राजकारण चल्लां तें आमी कित्याक म्हणूंक शकनात ह्या विशयाचेर आमी उलोवपाचे आहात. पूण घेतात आमी एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत आमी आज गोंयचो उद्योग आनी हो गोंयचो उद्योग अनएम्प्लॉयमेंट प्रश्न सोडोवंक शकता काय कितें हाचेर चर्चा करतात. आमचे मदीं आसा दामोदर कोचकर जे गोवा इंडस्ट्री एसोसिएशनाचे अध्यक्ष आसात. आमचे मदीं आसा इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र खांडेबरकर. दामोदर तूं आतां सांगतालो तें की गुजरातान भितर अशे तरेचें वातावरण निर्माण केलां की जाणें उद्योगाक थंय येवपाक प्रोत्साहन मेळटा. सो ताजे खातीर आमकां 2 गजाली जाय पडटात खंयचोय उद्योग येतलो. एक बरे तरेचे बुद्धिमत्ता
नॉलेज आशिल्लो वर्ग जो एम्प्लॉयमेंट घेवपाक रेडी आसा आनी दुसरें आसा जाय पडटा तें इन्फ्रास्ट्रक्चर पायाभूत सुविधा. सो ह्या नदरेन तूं म्हणटा की गुजरात इज मच हेड. मच हेड. सी तांचो रोड पळोवपाचे. आमकां जर वेर्ना येतलो जर तूं सद्या तो ब्रिज जाता कितलीं वर्सां पळय घुंवन फोंडेच्यान ट्रक हाडचे पडटा पोर्टाच्यान डायरेक्ट ना. सो तांचो एक रोड जाले उदकाची सुविधा लायट आमकां लायटीक प्रत्येक वर्सा आमची मे म्हयन्यान परवड आसता. बरोबर लायट मेळना. लास्ट इयर आमी पे केल्या एक्स्ट्रा पयशे आनी पयर रिपोर्ट आयिल्लो ते म्हणटा ना गोंया इंडस्ट्रीचो रेट कमी आहा बाकीच्या राज्या पेक्षा. आमी पे करता पळय आमचो पेमेंट्स जो येता त्या फूल अमावंटाची सबसिडायज रेट पब्लिकाक हें करता. वॉट कंट्रिब्युशन गव्हर्मेंट इज डुईंग पावराचो रेट. ओके. सो तूं म्हणटा गोंयचो पावर रेट इज मच हायर दॅन अदर फॉर इंडस्ट्री. फॉर इंडस्ट्री द इंडस्ट्री वॉट दे आर चार्जींग इफ यू चॅक द टोटल हें न्ही जाल्यार तो आमकां चार्ज करता पळय ताचे ते एक्स्ट्रा अमावंट जे आमकां चार्ज करता तातूंत ते पब्लीक हें सेट ऑफ करता सबसिडी. ओके. इट हॅज टू बी. सो तूं म्हाका हें सांग एक आयलो पावर. सो तुमकां पावर सवाय जाय. पावर आमकां रिजनेबल जाय आनी आमकां क्वॉलिटी पावर जाय. क्वॉलिटी मेळना. क्वॉलिटी मेळना. ओके. सो पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर. दुसरें वॉटर सप्लाय. ओके. वॉटर सप्लाय कंटिन्युअस जाय. बरोबर. रॉ वॉटर ती ना सगळ्या हातून. रोड सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे रोड जाल्यार पळोवपाचे ना. स्ट्रीट लायटी चलना. सब कटींग. सो बेजिकली तुका एटमॉस्फियर जर इंडस्ट्रियल इस्टेटीन वचून पळयलें न्ही जाल्यार तूं जर कंपाउंड आतां बऱ्यो बऱ्यो मल्टीनॅशनल इंडस्ट्री आहा तांच्या भितर तांचे लॉन बीन आहा आनी भायर पळयल्यार तुका ते सारके अशे भंगसाळ कशी दिसता इंडस्ट्रियल इस्टेटीन कित्याक तांकां पासून लज दिसता फॉरेन तांचे डेलिगेट येता न्ही तांकां ते पळोवन कितें बिचार चकचकाट इंडस्ट्रियल इस्टेटीन येदे व्हडल्यो चकचकीत इंडस्ट्रीज आनी सामकी खाकनावाळ परिस्थिती. आनी एक आतां नवो इश्यू जालो तो लेबराची मिनिमम वेजीस. तेच पळय लास्ट आतां पळय मिनिस्टर डायरेक्ट प्रेसाक स्टेटमेंट दिता की आपूण फक्त लेबराचे पळयतलो एम्प्लॉयराचे आपल्याक कांय लागना. दीस इज अ व्हेरी सॅड स्टेटमेंट न्ही. तातूंत म्हणजे कितें दिसतलें कोण इंडस्ट्री तुका नाका इनडायरेक्टली. आतां म्हाका तुका विचारपाचें तेंच की आमी आमचें सरकार कुडक्यांनी कित्याक काम करता. इंडस्ट्री आनी लेबर हांचे भितर एक एकवट जाय. इंडस्ट्री आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपी बाकीचे पावर धरून ते बाकीचे डिपार्टमेंट हांचे भितर उलोवपूच ना. सी प्रमोशन बोर्ड आतां ते म्हणटाले तशें प्रमोशन बोर्ड आनी IDC देर इज नो कन्सेन्सीस. प्रमोशन बोर्ड एक लेटर दिता IDC ते आयकना. See, there is no consensus. At every department we have to put a fresh application. म्हाका सांग सगळे जर एक गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट आहा फॅक्टरीज बॉयलर IDC एम्प्लॉयमेंट एक एप्लिकेशन केलें जाल्यार डेटा हॅज टू बी गिवन टू एवरीबडी न्ही. वाय यू हॅव टू इनपूट ऑल डेटा सेपरेटली. एक्झॅक्टली. आनी इट इज नॉट डिफिकल्ट टू डू इन दीस कायंड ऑफ हे न्ही. आतांच्या टायमार इतले कंप्युटर आहा सॉफ्टवेअर हें करूंक जाता. आमचे कडेन लोक आसा IT इंजिनियर जे लोकांक भायल्या लोकांक सॉफ्टवेअर करून दिता. ते सोडून आमी ते जेलाक घेवन बसल्या गव्हर्मेंटाचे म्हणून. तर जेलाक कडेन मनीस ना ते 10,000 ते मनीस हाडटा खंयचे हें तांकां A to Z कळना आनी ऑनलायन करूनच सगळें कन्फ्युजन. सो हे सगळे पळय इश्यू चलयत पळयत जाल्यार गोंयान भितर दुसरी इंडस्ट्री येता आसतना ते 10 वेळा चिंततले. दुसरी इंडस्ट्री सोड म्हणजे गोंयकारूच इंडस्ट्री घालतना पळय दामोदरान सांगिल्लें तो 50 वेळा चिंततलो. आनी अशे कितलेशेच आमचे प्रॉब्लेम कितें जाता लोकांचे ब्रेन ड्रेन जाता. म्हणजे बरे जे भुरगे आसा ते तांकां एडिक्वेट क्वॉलिटी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. तांकां एंटरप्रेन्युरशीप म्हणटा ते जायत ना बिकॉज ऑफ सच कायंड ऑफ प्रॉब्लेम्स. ते प्रत्येक जाण खंय बेंगलोर वता कोण पुण्याक वता कोण हैदराबाद वता कोण मुंबय वता भायल्या देशांनी वता आनी थंय ते जॉब करता. सो बेजिकली गोवा इज लुजींग गूड क्वॉलिटी ब्रेन्स. आनी जे पळय उरता हांगा न्ही दे आर नॉट एक्चुली केपेबल टू डू दोज कायंड ऑफ जॉब्स. आतां हो एक सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लेम जाला. तूं मुद्दम गोंयान काडून पळय गूड क्वॉलिटी इंजिनियर्स तुका मेळना. रिजन म्हणटा तें हेंच
आनी आमी अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा हाजें मेन रिजन कितें जालां जितले भायले लोक येता न्ही ते आमी बोवाळ करता की ते आमचे जॉब घेवन गेले म्हणून ते जॉब तांणी जॉब चोरले आमचे चोरुना न्ही जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज वेर देर पूण गोंयकारांक प्रत्येक गोंयकाराक गव्हर्मेंट सर्वीस जाय आतां निती आयोगान सांगलां 25% ऑफ द यूथ इन गोवा इज अनएम्प्लॉयड आतां म्हाकाय वो डिबेटेबल फिगर दिसता कारण 25% यूथ इज अनएम्प्लॉयड म्हणजे दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द गव्हर्मेंट नो इट्स नॉट लायक दॅट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीच्या पटलाचेर इतले भुरगे 1.5 लाख भुरगे एम्प्लॉयमेंटाच्या प्रतीक्षेन आसात बरोबर ते भुरगे तातूंतले कितलेशेच भुरगे ऑलरेडी जॉब करतात मागीर गव्हर्मेंटाचें काम न्ही तें काडपाचें फिगर मागीर गव्हर्मेंटानूच तांकां फिगर दिला आनी इंडिपेंडंट बॉडी आसा देर इज ए इंडिपेंडंट बॉडी जी पळयता फकत एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज न्ही ते एकूण राज्याचो वेगवेगळे नदरेन अभ्यास करतात आनी तो एक फिगराचेर येतात न्ही सो गव्हर्मेंटाचें काम अशें लेबर डिपार्टमेंटाचें काम की बाबा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजर इतले लोक आसले तांकां कितले लोक आनी एक विशय अंडर एम्प्लॉयमेंट कोणाकय एक बरो इंजिनियर आसा ताका जर 20,000 रुपया सॅलरी आहा ताका मेळपाक जाय किमान 30,000 सॅलरी न्ही सो ते जो पळय कितें तो 15,000 20,000 काम करता इज अंडर एम्प्लॉयमेंट सो तो अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो मागीर ताका जाय तें काम मेळना ताका ताजे परस उणाक काम करचें पडटा आनी उणाक पगार घेवचो पडटा सो त्या नजरेन तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन आपलें नांव दवरता रिजन तसल्यो इंडस्ट्रीज ना न्ही एक्झॅक्टली इंडस्ट्रीज येना दिस इज वन ऑफ द रिजन एक्झॅक्टली आतां तुका खबर आसा दोनापावल IT पार्क केल्लो हय शेवटी जालें कितें ताचें एक्झॅक्टली IT पार्क म्हणून एक तरी IT इंडस्ट्री आयल्या थंय जावंकच ना तें पार्क एक्झॅक्टली म्हणटकच तो जर IT पार्क आयिल्लो आज कितलेशेच बरे गोंयचे भुरगे थंय एम्प्लॉयड आसपाचे पूण सद्या ही परिस्थिती ना आनी हाका लागून हांव पळयता म्हाका दिसता आमी जे पळय आतां ही फक्त एक नेगेटीव बाजू आमच्या चर्चेन येत लागली लोक सदां विचारतले न्ही पॉझिटिव्ह बाजू दाखया सो म्हाका जाय तशें की आमी फुडल्या ह्या चर्चेन चर्चा करया की कशे तरेन आमी हाका जाप दिवंक शकतले किंवा तोंड दिवंक शकतात गोवा आसा पळय इट इज व्हेरी डेस्टिनेशन अशें आहा Exactly. की लोक येवपाक सोदता हांगा हें करपाक सामकें फक्त तुवें जर सारकें क्लीन तुजें जर हें दवरलें बरोबर प्रत्येक गोष्ट जर तुमी सारकी क्लियर कट ऑनलायन केली बाबा इतलो जागो आपल्या कडेन आसा हो कोणाक जाय जाल्यार हो प्लॅन सारकें ओपन सगळें दवरपाचें बरोबर आनी कोण कित्याक येवचें न्ही इन्वेस्टमेंट येवपाक मागीर सोदता तुमचो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड करता कितें ताजें काम मरे इन्वेस्टमेंट बोर्डाचें काम पळय सगळ्या हांकां न्ही एक ओडपी आसता आपल्याक जाय तशी ती विलां दुसऱ्याच्या हातान नांवां तूं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड कित्याक केल्लो की प्रत्येक इंडस्ट्री खंयची इंडस्ट्री आयल्यार ताका प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन वचपा नाका सारकें एट वन पॉयंट इट वॉज कन्सिडर्ड एज अ सिंगल विंडो सारकें आतां तो कितें जाला इट हॅज बिकम अ एडिशनल विंडो बिकॉज ताका पावर दिवंक ना फुडें कितें करपाक पूण थंय चीफ मिनिस्टर आसा सो चीफ मिनिस्टर स्वता सगळे कडेन हें करूंक शकना न्ही जो CEO थंय आसा ताका पावर जाय की बाबा दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचें कितें हें करून ताणें करून घेवपाचें तो खरें म्हणजे इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाचे तकलेर वयर आसपाक जाय IDCचे तकलेर आसपाक जाय EDCचे तकलेर ताका कोण केअर काडिनात आतां सो ती पावर जर ताका दिली तशें जाल्यार ही पळय हो जो बोर्ड आसा हो प्रमोशन बोर्ड हाका पावर्स ना पावर आसा सी आतां ते लेटर दिता आसतना कितें जाता इन प्रिंसिपल अप्रुवल ओके आतां इन प्रिंसिपल अप्रुवल म्हणटकच त्या डिपार्टमेंट आतां बाकीच्या स्टेटान कितें जाता इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड फॉलोअप करता बाकी डिपार्टमेंटाक तुका वचपा नाका ते तुका परमिशन हाडून दिता सारकें हांगा तें जायना गोश्ट ती जावपाक जाय सो एकदां तुका इन प्रिंसिपल अप्रुवल म्हणटकीर आमी सामकें स्पेसिफीक उलयत जाल्यार प्रमोशन बोर्डाक पावर कितें आसपाक जाय आतां प्रमोशन बोर्डान सपोज तुवें एक प्रोजेक्ट अप्रूव केलो बोर्डान अप्रूव केलो ताका आनी खंयच्याच डिपार्टमेंटान लटकावंक जायना न्ही सारकें हां बरोबर आनी दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी हॅज टू बी ऑफ दॅट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिसर टू सी दॅट प्रोजेक्ट इज इम्प्लिमेंटेड बरोबर आतां तुमी या सो आतां तुमी लास्ट प्रमोशन बोर्ड येतकच जे युनीट हांगा आयल्या पळय तांचे इन्फॉर्मेशन मागा आनी ते कितले युनीट फ्लरीश जाल्या आनी तांकां कितले त्रास जाल्या तांचो एक रिपोर्ट काडपा जाय गव्हर्मेंटाक सारकें पूण तुका खबर क्लियर आसा काडला आमकां हां तुका जर खबर आसा तूं थोडें तरी इन्फॉर्मेशन दी आमकां ना सो त्या खातीर हांव म्हणटा सी कोणायकूय जर इन्वेस्टमेंट प्रमोशनांतल्यान एक इन प्रिंसिपल लेटर आयलें जाल्यार प्रॅक्टिकली ते लेटराक कोणूच वालोर दिना
दिस इज डिझास्टर. या सो दीस इज नॉट करेक्ट. सो लास्ट हातून आमी ते करेक्ट करपा खातीर परत अमेंडमेंट केले. ओके. पण ते अमेंडमेंट जावन आतां परत मिटिंगे जावन अजून कांय जावं 6 म्हयने जाल्यार ते मिटींग जावना. स म्हळ्यार कितले तेप जालो ते अजून हे पॉयंट सिस्टम जाली. आतां आमी कितें म्हणलें पॉयंट सिस्टम पासून तुमी ऑनलायन करा. ताका खंयच्याच गोश्टीक न्ही आतां हाका प्लॉट दिवपाचो काय ना दिवपाचो एक पॉलिसी डिपार्टमेंट बोर्ड घेतलो. पण त्या पॉलिसीर कळपाक बाबा तुका खंयची इंडस्ट्री जाय हांगा ना दॅट क्लॅरिटी हॅज टू बी देअर न्ही. बरोबर. खंयची इंडस्ट्री हाडून भरल्यो म्हणून आमकां नाका. म्हाका तुजें ह्या विशयाचें लास्ट मत जाय. तुका इंडस्ट्रीक येतली एम्प्लॉयमेंट गोंयांत ते तयार करता हाजे खातीर निमाणें कितें करपाक जाय सरकारान? निमाणें आतां दामोदरान सांगलां तशें इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जर एक खरोच सिंगल विंडो जालो आनी ताणें एक टायम लिमीट दवरपाची 1 म्हयनो किंवा 2 म्हयन्या भितर सगळीं एप्रुवलां घेवन दिता अशें जर जायत जाल्यार गोंयांत खूब इन्व्हेस्टमेंट येतलो आनी एक्झिस्टींग इंडस्ट्रीज सुद्दां हॅपी जातल्यो त्योय प्रॉस्पर जातल्यो आनी आमचो हो अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो पळय हें आसा व्हडलो एक घुसपागोलो तो म्हाका दिसता तो इजिली सॉल्व जातलो. धन्यवाद. आमच्या आयचे कार्यावळीन जो पळय एक म्हत्वाचो मुद्दो परत चर्चा केला तो होच. आमचे कडेन व्हडले व्हडले मंडळां आहात. आमचे कडेन IDC आहा, आमचे कडेन EDC आहा, आमचे कडेन डिपार्टमेंट आहा येदें व्हडलें. पूण जेन्ना इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड अशें म्हणून एक व्हडलो गाजावाजो करून जे पळय एक मंडळ स्थापन करतात तांकां पावर दितले म्हणटात. आतां 5,000 कोटी इन्व्हेस्टमेंट आतां 20,000 नोकरी म्हणटात आनी तें कांय जायना कारण आमी फुडाकार घेतात पूण ताजें इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर जी पळय कितें एक धाडस आनी जी पळय एक नेट जाय आसता तो आमचे कडेन ना आनी ताका लागून अनएम्प्लॉयमेंट वाडत आसात. लोकां मदीं असंतोश वाडत आसा आनी तरूण भुरग्यांक हांगा शिकूनय भायर वचचें पडटा. आपल्या राज्यान ताका रोजगार मेळना आनी ताज्या बदल्यान मोठ्या प्रमाणाचेर भायले हांगा येत आसात. आमचे भितर जे पळय एक उद्योगाची पळय जी एक एंटरप्रेनरशीप आहा ती नाय जायत चल्ल्या. ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता सरकारान आमच्या मुख्यमंत्र्यान बारीक लक्ष दिवपाची गरज आसा. नाजाल्यार जितले दीस वतले तितलो हो प्रश्न गंभीर आनी आनीक गंभीर जायत वतलो. तुमी दोगूय जाण हांगा आयले आनी तुमी अत्यंत स्पश्टपणान तुमची मतां मांडली म्हणून हांव तुमकां धन्यवाद दिता. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.